While the buzzword is Atmanirbhar and the center and the state focuses on being self-reliant in all its needs, one brand has been strongly propagating vocal for local for 5 decades. Goa Dairy is truly the brand of Goa, which has got the farmers together and over the course of time innovated and diversified its brand. 2nd October 2020 marked the beginning of the Golden Jubilee Year celebration of Goa Dairy. On this occasion, we take a look at the journey of the brand. अभिनंदन करता सगळे कर्मचाऱ्यांच्या बरोबर जो उत्पादक जे आसात ते बाकीचे सगळे डायरेक्ट इनडायरेक्ट त्याचो ह्या डेरी कडेन सहकार आसा कारण ही गेली 50 वर्षां ह्याच मनशाच्या खाण्याचेर दवरून बळ दवरून ही डेरी आज मुखार वता आसतना आमी पळयता. It all started with a simple vision to unite the milk farmers and make this avenue into organized sector. The then Chief Minister Dayanand Bandodkar wanted to formalize the milk collection, storing and processing, which will mark a new beginning of white revolution in Goa. The dairy has a glorious history to itself, with the father of the white revolution, Dr. Varghese Kurian, who played an important role in setting up of the dairy. After liberation, म्हणजे आमचे गोवा जशें स्वतंत्र जालें त्यानंतर गव्हर्मेंटान ठरयलें की वेगळी वेगळी डिपार्टमेंटां तयार करूया म्हणून आणि सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट पशुसंवर्धन खातें तें चालू करपा खातीर गव्हर्मेंटान डॉक्टर पुतू सत्येंद्र राव PS राव असो हो डायरेक्टर कर्नाटकाच्यान हांगा ऑन डेप्युटेशन घेतलो आनी ताणें हे डेरी प्लांट घालचें म्हणून ठरयलें. आमचे पयले मुख्यमंत्री माननीय श्री दयानंद बांदोडकर हे डॉक्टर कुरियनचे मित्र आशिल्ले. मिस्टर बांदोडकरांनी डॉक्टर कुरियनाक विनंती केली की आमकां गोंयांत एक डेरी घालपाक जाय, तुमचें सहाय्य जाय म्हणून. आनी डॉक्टर कुरियन गोंयांत आयले, मांडवीन रावले. तांणी महाराजा ऑफ बडोदा गुजरात ताजें एक सेमी ऑटोमॅटीक प्रोसेसिंग प्लांट गोवा गव्हर्मेंटाक दिलें. हें केन्ना? हें 1966 आनी तें प्लांट पणजे पाट्यार मांडवी पुला सकयल स्थापन केलें. तें आशिल्लें सेमी ऑटोमॅटीक प्रोसेसिंग प्लांट. पाश्चुरायझर म्हणजे प्रक्रिया करपाचें मशीन, मागीर बाटल्यो भरपाचें मशीन आनी एक कोल्ड रूम ज्या जाग्यार तें सांठोवन दवरपाचें रातभर आनी सकाळीं तें सप्लाय करप. हाजे पयलीं हे दूदकार जे आशिल्ले न्ही ते आपलें दूद स्वता व्हरून लोकांच्या दारांनी दिवप आनी तें दूद दितकच म्हयन्याक दूद कितलें दिलें हो हिशोब कोणें दवरपाचो? गिरायकान. तो जें सांगता ती क्वॉन्टिटी आनी ते अमावंट दिल्लें घेवप. म्हाका ल्हान आसतना म्हाका अजून याद जाता की जेन्ना आमी आमचो बापूय जेन्ना दुदाचें हें करी तेन्ना आमकां रेट जवळ जवळ 70 पयशे हे जे रेट मेळटाली आनी एक दीस कितें जातालें 70 पयशे जाले मागीर एक दीस मेळांकय नाशिल्ले. पूण एक अशी हें जाताली की तेन्ना आमकां एक कांयच एक हें नाशिल्लें आनी तेन्ना आमी कितें करताले घरांनी दूद दिताले. ही चेन मोडपा खातीर आनी दूदकारांक बरो दर मेळचो, तांकां ह्या वेवसायाचें शिक्षण मेळचें, तांकां हेल्थ कवर मेळची गोरवां खातीर, बरो प्रायस मेळचो, ह्या उद्देशान ही डेरी स्थापन जाली. आमकां कितें ल्हानपणी सावन बापायन एक
हें दिली की बाबा ही डेरी ती मुखार आमी तुमी व्हड जातकीर तुमकां खंय तरी एक मुखार आसतलें म्हणजे आमच्या आवय बापाचें एक विजन आशिल्लें की डेरी ही आमची अशी एक हें आशिल्लें आनी तेणी एक जिद्दीन म्हणजे कितें एक आपली स्वताची पोटा चिमट काडून डेरी सॅक्रिफायस केल्लो म्हणजे डेरी खंय मुखार पावची. Later, when the milk production increased, the government, with the help of NDDB, established a dairy plant at Kurti, Ponda in 1971. जशें जशें दूध वेवसाय वाडलो तशें प्लांट तें ल्हान जावपाक लागलें आनी पणजे जें प्लांट आशिल्लें ताजें नांव आशिल्लें पायलट पाश्चुरायजेशन प्लांट पाटो पणजी गोवा PPPPP. तेन्ना गव्हर्मेंट डेरी अशें कोण म्हणनाशिल्लो पूण ती इट वॉज एसेन्शियली गव्हर्मेंट डेरी ओनली. पूण जेन्ना लोकांचो डिमांड वाडलो दूध चड येवंक लागलें सोसायटींतल्यान अर्थात तेन्ना पणजे अरावंड 7 ते 8 सोसायटी आशिल्ल्यो. थंयच्यान दूध गोळा करप तशेंच धाट फार्म थंय गोरवां आशिल्लीं गव्हर्मेंटाची थंयचें दूध घेवन फांतोडेर गाडी पणजे येताली. हें धाट फार्माचें दूध आनी 7 ते 8 सोसायटीचें दूध हें पाट्यार त्या डेरींत येवप तें प्रोसेसींग करप बाटल्यो भरप आनी सकाळच्यो त्यो फांतोडेर तें काडून तें सगळे पणजे शहरान अरावंड तें सप्लाय करप. पूण जेन्ना मागणी वाडली उत्पादन वाडलें तेन्ना अशें जावपाक लागलें की हें प्लांट आतां पावना आनी प्लांट केन्नाच शहरां आसूं उपकारना. तें सांडपाणी आसता तो निचरो करपाचो आसता. हें सगळें विचार करून डॉक्टर PS राव पुतू सतीन राव जो पयलो डायरेक्टर आमचो ताणें फोंड्या कुर्टी हांगा 1.5 लाख मिटर जमीन गव्हर्मेंटाक मेळोवन दिली. ती जमीन घेतकच थंय एक वेवस्थीत जागो पळोवन थंय प्लांट बांदुया अशें ठरलें. हें केन्ना घडलें 1971 म्हणजे डेरी सुरू जाली 66 आनी 5 वर्सां भितर कुर्टी फोंडा हांगा NDDBक म्हणजे नॅशनल डेरी डेव्हलपमेंट बोर्ड हाका गोवा गव्हर्मेंटान विनंती केली की तुमकां आमी पयशे दितात तुमी आमकां प्लांट बांदून दियात. कित्याक ते NDDB ही डेरी क्षेत्रांतली एक मोठी प्रगतीशील संस्था हें सगळ्या जगाक कळलें. तर आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान सांगलें तुमी पयशे घेयात आमकां डेरी बांदून दियात. तर डॉक्टर कुरियनान गव्हर्मेंटचे पयशे घेवन 31 लाख रुपयांच्या एस्टिमेटाचें दिसाक 10,000 लिटर क्षमतेचें मॉडर्न डेरी प्लांट कुर्टी फोंडा हांगा स्थापन केलें. आनी सगळी डेरी 1971 पाटो पणजेंतल्यान फोंड्या ट्रान्सफर जाली. Goa Dairy is an unique concept which many don't know. It's a member-owned federal body of 178 rural dairy cooperative societies spread all over the state of Goa, having 19,000 plus farmers, families as their members, procuring presently on an average about 65,000 liters of milk per day. राष्ट्रीय धोरण आशिल्लें की सगळो दूध वेवसाय हो सहकारी संस्थां कडेन सुपूर्द करप. ह्यो सगळ्यो डेरी आशिल्ल्यो न्ही ह्यो आशिल्ल्यो गव्हर्मेंट डेरीज. ह्यो गव्हर्मेंट डेरीज फुडें जर बरी चलतल्यो तर त्यो शेतकारा कडेन हातांत दिवपाक जाय अशें धोरण आमचे आदले पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री हांणी ठरयलें. ते गुजराताक गेल्ले आनी थंय पळयलें की वेवसाय मोठो जाला. तांणी विचारलें ते मुख्यमंत्र्याक हें कशें जालें हांगा. तांणी म्हणलें हांगा गव्हर्मेंट डेरी एक्कूय ना सगळ्यो सोसायटी ज्यो आसात त्यो फार्मरांच्यो. हे फार्मर जे आसात दूधकार हे हाजे मालक. तांणी सोसायटी चलयल्यात तांणी दूध डेरी चलयल्या. जर तुमी अशें केलें जायत तर सगळ्याक दूध वाडटलें. तर शास्त्रीजी दिल्लीक आयले आनी तांणी अशें ठरयलें की सगळ्यो डेरी सगळ्या राज्यांतल्यो डेरी ज्यो गव्हर्मेंट डेरी आसात त्यो ट्रान्सफर करप इंटू कोऑपरेटिव्स. त्या अनुसार गोंयान NDDB कडल्यान 3 मेंबर एक्सपर्ट टीम 1982 धाडली गेली. त्या टिमीन कितें केलें सगळे दूधकारांक पटोवन दिलें की जर आनंद पॅटर्न म्हणून जें आसा न्ही त्या पॅटर्ना सकल जर ह्यो सोसायट्यो ट्रान्सफर केल्यो तर रेग्युलर मिल्क टेस्टिंग
एज पर क्वॉलिटी पेमेंट, सगळ्या दुकानांक दोतोराची वेवस्था, सगळ्या गोरवांक खावडीची वेवस्था ही करूं येता. टायमली पेमेंट, एज पर क्वॉलिटी पेमेंट आनी दुधकारांक सगळी सुविधा ही दिवं येता. हें दुधकारांक सगळें पटलें आनी सगळ्या दुधकारांनी गोंयच्या मान्यता दिली की आमच्यो सोसायटी ज्यो आसात न्ही ह्यो आमी आनंद पद्दतीचेर ट्रान्सफॉर्म करुया. आनी ह्या सगळ्या कोऑपरेशनाक लागून 1986 ही जी आशिल्ली गव्हर्मेंट डेरी हाजें रुपांतर गोवा दूध उत्पादक सहकारी दूध संघ, इन शॉर्ट मिल्क युनियन और गोवा डेरी अशें जालें केन्ना 1986. की हे एक आमची एक युनिटीशी की प्रत्येक गोंयची फार्मरान एक प्रत्येक आपले आपले संस्था चलयल्या सोसायटी आनी त्यो सोसायटी चलयतगी त्यो सोसायटी सगळे फार्मर एक जाले आनी तेणी ही एक फॉर्म केली की एक आमी बॉडी तयार केली आनी ते बॉडीक अशे सगळे फार्मर एक जावन फार्मराली युनिटी, फार्मरालो सॅक्रिफायस हो करून आमी चलयलें. पूण हितून भितर म्हाका एक सांगपाचें आहा की आमी फार्मराच्याच बरोबर आमचे कामगारय आहा पळय न्हू तेंगेलोय पयलीं तितलोच सॅक्रिफायस आहा की आमी अशें म्हणूंक शकना की फार्मरूच ही डेरी चलयता अशें म्हणून. कित्याक फार्मरां बरोबर जो कामगार वर्ग आहा कामगार वर्गालोय तितलोय सॅक्रिफायस आहा. तेच बरोबर आमचे ट्रान्सपोर्टवाले आहा तेंचेय सॅक्रिफायस आहा. तेच बरोबर आमचे जे डीलर आहा तेंचेच. कित्याक ही जी 5 बोटां एक जावन मूठ करता तेन्नाच ही घटमूट जाल्या. आनी कित्याक हेजे बरोबर हांव इतलेंच कित्याक फार्मरां डेरी नो डावट फार्मराली फाल्यां सकाळीं लॉस जालो जाल्यार आमी फार्मरांनी भोगची पडटा. पूण हितून सगळ्यालो कॉन्सेप्ट आहा. गोवा डेरी हेची फावंडेशन भाऊसाहेब बांदोडकरान 1971 घातलें 2 ऑक्टोबराक. आनी तेजे नंतर तेजी जी आसा प्रगती जायत गेली आनी प्रगती जावन जावन आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक तेजो फायदो जालो आनी तेजे करून ते सोसायटीज वाडल्यो, फार्मर्स सोसायटी वाडली आनी तांकां बेनिफिटूय जाले. तांकां डिविडंड मेळटा सगळे तरेचे बेनिफीट जाले. आनी त्याच बरोबर आमचे गोंयच्या लोकांक दूद गोंयचें मेळ्ळें आनी गोंयचें दूद हें आयज बरें. ते दुसरे भायल्यान केन्ना येता कितें तें कळना. आमचे गोंयचें फ्रेश मेळटा दूद. पयलीं कितें आशिल्लें गोवा डेरी ही एकमेव डेरी आशिल्ली आनी ताका कंपिटिशन नाशिल्लें. वेरेज आतां गोवा डेरीक कंपिटिशन येयलां आनी पयलीं आमचो सेलूय ह्यूज आशिल्लो. आतां ताका कंपिटिशन येयलां. नंदिनी आहा, आरोग्य आहा, एक हें म्हणजे पावरफूल येयल्या ती अमूल येयल्या. अशें करून आमचे कडेन 13 ते 14 भाशेची दूद येता. वेरेज पयलीं तशें नाशिल्लें आनी तें कंपिटिशन आमकां इतलें टफ पडलां की तितून भितर आमकां गोवा डेरी एक ल्हान आशिल्ले कारणान आमकां तांकां कंपिटिशन दिवपाक वेरी हें जाल्लें आहा. पूण तितूंतली भितर आमी मार्ग काडून की आमी कशी तरी मुखार सरत आहा. आमी डिफरंट प्रॉडक्ट काडून पळयलो. मदीं आमी आयस्क्रीम केली. आतां आमी हेजें तुपाचें घियेचें सगळें आतां आमचें अशें जालां की आमी बाय प्रॉडक्ट्सां भितर सरले. कित्याक अशेंच धरचें न्हू की गोवा डेरीचो सेल डावन जायत गेला. पूण आमी बाय प्रॉडक्ट्सां आतां सद्याक घी आमची सारकी नंबर 1 आहा. आमची घीची प्रोडक्शन आमी मुखार व्हरत आहा आनी तेजी प्रॉफिटेबिलिटीय चड आहा आमची. आनी कितें जाल्लें कितें हें टफ कॉम्पिटिशना कारणान आमकां एक मार्ग काडीत वयचें पडटा. ताका लागून आमी जवळ जवळ वर्सान वर्स आमची खूब प्रॉडक्ट चेंज करता, पॅकींग चेंज करता. कित्याक जशी मार्केट मुखार सरता तशें आमी मुखार सरत आहा. Goa Dairy has a modern cattle feed plant manufacturing unit to meet its farmers' needs apart from its veterinary doctors providing support. NDDBन उसगांव हांगा एक पशुखाद्य कारखानो बांदला. म्हयन्याक 10,000 टन पशुखाद्य बनलें जाता
आनी हें सगळें पशुखाद्य आमच्या दुधकारांक मेळटा. ज्यो गाडयो वतात न्ही दूद हाडूंक, त्यो गाडयो हें पशुखाद्य व्हरता आनी दितात सोसायट्यांत, दुधकारांक तें मेळटा. ह्या खंडार एकूच असो ऑटोमॅटीक प्लांट आसा की आमी सगळ्या गोंयाक जे गोंयचे जे फार्मर्स आसा तांकां आमचे कडल्यानच खावड वता. खावड तांकां घरपोच दिली जाता. खावडीचेर तांकां डिस्कावंट आसा, थंय कन्सेशन आसा. सोसायटी वयल्यान परत तांच्या फार्मार व्हरपाची सुद्दां आमीच वेवस्था करता. तसोच कडबो दिता तांकां, कडब्याचेर डिस्कावंट आसा. मका बियाणें दिलें जाता. मका बियाण्याक जे कितें खर्च येता ताजो 50% म्हणजे 50% सबसिडी येता. तशेंच गव्हर्मेंटचे दोतोर आसाच. ह्या शिवाय ह्या गोवा डेरीन आपले दोतोर दवरल्यात. हे दोनूय कडचे दोतोर एकमेकांचे सहाय्य करून गोरवांची तपासणी करतात. जेन्ना ती दुयेंत पडटात तांकां पळयतात, तांकां वखदां दितात. फार्मराक आमचे जे सर्विसीस आसा ते आमचे ऑलमोस्ट 3 डिस्पेन्सरीज आसा. टोटल 4 डिस्पेन्सरी आसा. एक फोण्या हेड ऑफिसान, एक कोलवाळे ती पेडणे तालुक्याच्या आनी बार्देस तालुक्यान पळयता. साखळे आसा ती वाळपय बिचोली तालुका पळयता. आनी कुडचडे डिस्पेन्सरी आसा ती सांगे, केप्यां, काणकोण ते डिस्पेन्सरीज पळयता त्या एरियेज. तर जे फार्मर्स आसा तांकां आमी चार्ज करता सर्विसीस. चार्ज म्हटल्यार 30 रुपया फॉर दी काव, फॉर द एनिमल. आनी बाकीचे डिस्कावंटेड रेट, एक मेडिसीन जें कितें लागता तें आमी 50% दिता तांकां. 50% आमी बेर करता, 50% शेतकऱ्या कडल्यान. कितले 1000 रुपयाचें जरी मेडिसीन लागलें जाल्यार 500 रुपया आमी तांचे कडल्यान घेता. 500 रुपया आमी सबसिडी दिता. परत आमचे क्लस्टर AI वर्कर्स आसा. क्लस्टर AI वर्कर्स आमचे 13 आसा. एका AI वर्करा कडेन 5-5, 6-6 सोसायटी आसा. ते घरपोच तांकां वचून तेंचे AI सर्विसीस करता. सो दॅट फार्मर्सांक बाबा इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम खूब कमी केला आमी ताचेर. आमचे जे वेटनरी ऑफिसर्स आसा ते रात दीस म्हणजे इमर्जन्सी केन्नाय रातीन सुद्दां जर सर्विसीस जाल्यो जाल्यार आमी तात्काळ तांकां एटेंड करता. With a journey of 50 years, we were keen to know the way ahead for the dairy and how they intend to achieve it. 50 वर्साचे आमी सांगू शकता की जो दुधाचे जे NDD बीन जे दवरिल्लें मिशन तें आमचें सक्सेस जाल्लें आसा. कशें सक्सेस केलें, आमी जे एनिमल पॉप्युलेशन आसा आज सादारणता 17,500 मिल्क एनिमल्स गोंयांत आसा. आनी हेका आमकां गोवा गव्हर्मेंटान खूब मदत केल्ली आसा. कारण तेंचीय सबसिडी आसा, आमची आसा ती आसा, तेंची आसा. कामधेनू स्कीम आसा, बरेच काही तेंचे आसा. युटेन्सिल्स घेतले, मिल्किंग मशीन घेतले जाल्यार तेंची सबसिडी मेळटा. जेणे करून आमचें मिल्क पॉप्युलेशन हांगा वाडलेलें आसा. फार्मराक आज गायी संबंदी कितेंय म्हायती जाय, कितेंय जर त्रुटी अशी कांयच ना. सगळें आमी आसा प्लस सरकार आसा. आतां आमचें ध्येय फुडें आसा की 50 वर्सां ह्या प्लांटाक आतां कंप्लीट जाल्लें आसा. आनी सद्या प्लांट जो डेरी प्लांट आसा त्याची मनस्थिती म्हणजे फिजिकल स्टेटस तितलो बरो ना. तर आमचें ध्येय आसा तो ह्या 2 वर्सां भितर आमकां नवो प्लांट बांदपाची अत्यंत गरज आहा. आनी त्याचो आमी विचार केल्लो आहा. आमच्या सरकारा कडेन आमचें प्रपोजल गेल्लें आसा आनी सरकारान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आहा विदीन दॅट स्पॅन ऑफ टायम नवो प्लांट जातलो. ऑलरेडी प्रपोजल फॉरवर्ड केल्लें आसा. जे आमी दूद कलेक्ट करता आमचे ऑल टुगेदर आतां 174 सोसायटीज आहा. 174 सोसायटीचे आमी दूद गोळा करून मेन प्लांटार हाडटा. तशेंच काही 33 आमी BMC बसयल्ले आसा. BMC म्हटल्यार बल्क मिल्क कुलर्स. जेणे करून जे दुधाचो जो मायक्रोबियल कावंट्स आसा ते वाडूंक शकना, ते आमी कंट्रोल करता. BMCचेर टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटिग्रेडाचेर दवरता सो दॅट दूद तें बऱ्या प्रमाणान उरतलें. तें सगळें दूद आमी सेंट्रलायझेशन करून हांगा हाडटा, प्रोसेसींग करून मागीर मार्केटींग करता. सद्या आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे अंडर नॅशनल प्रोजेक्ट फॉर डेरी डेव्हलपमेंट आनी आमकां मिल्कोस एक मशीन हाडला जेची कॉस्ट आहा 84 lakhs. आनी ते आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान 100% सबसिडीचेर दिल्लें आहा. आज जो आमकां हें मशीन दिल्लें आहा तेणे करून जे एडल्टरेशन दुदान फॉर एग्जाम्पल साखर घाली, ऑयल घाली, कितें एनी सॉर्ट ऑफ एडल्टरेशन 14 सॉर्ट ऑफ एडल्टरेशन 14 इन्ग्रेडियंटाचें एट ए टायम विदीन 14 सेकंड्स एनालायसीस जाता. कसली भेसळ आसा कितें रोखडें कळटा. सो जेणे करून बिकॉज ऑफ दीस मशीन मिल्कोस्कॅन आमकां शुद्ध आनी विदावट एनी एडल्टरेशन दूद आमकां गिरायकाक दिवपाक मेळटा. हें एक आज आमचें वैशिश्ट जावन आसा.
आतां आमचे फुडें हे BMC ज्यो आसा त्यो सेंट्रलायझेशन करपाची ठरयलां आमी सावथ आनी नॉर्थाक कोलवाळे आमचो एक प्लॉट आसा ते आमी डिस्पेन्सरी बांदपाक विचार केल्लो आसा प्लस बेजमेंटाचेर BMCs बसयतले जे सावथाच्या पेडण्या बार्देजान जितले पळय सोसायटी दूद कलेक्ट करता ते थंय हाडून दवरपाचें थंयच्यान डायरेक्टली हांगा प्रोसेस करपाचें तशेंच कुडचड्यार एक BMC लॉन्च करपाचे विचार आसा ऑलरेडी दिल्लो आसा आमकां मार्केटींग फेडरेशनान तो आतां आमी इन प्रोग्रेस चालू काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आहा तेजें आनी तो आतां इन फंक्शनींग करपाचो विचार आहा आमचो तशेंच आतां आमकां हांगा जे एडमिनिस्ट्रेशनाक ERP सिस्टम जी आसा ती आमी युनीक करपाची केल्ली आसा आतां फॉर एग्जाम्पल आमचे कडेन 2-3 तरेचे आहा श्री आहा प्रोजन आसा तर हे सगळे युनीक करून जे आमचे कितें एडमिनिस्ट्रेटीव मॅटर आहा ते सगळें ट्रान्सपरंट उरतलें एक बाबा एकावंट सेक्शन कितें चल्लां तें किंवा तेवढी कॅटल फिडान कितें चल्लां तें अंडर सेंट्रल बॅनर येतलें एकीच कडेन सगळें मेळटलें जेणे करून आमची जी वेव्हार आहा तितून ट्रान्सपरन्सी A cooperative institution having modern dairy plant of 110,000 liters per day capacity, supplying 95,000 liters of milk per day to the urban, semi-urban consumers through 440 milk booths and 850 full-time distribution agencies at Goa Dairy, things move in harmony. हांव गोवा डेरीन काम करता म्हाका जाली 5 वर्सां आनी हांवें अशें गोवा डेरीचें आतां दूद हांवें कमी 4 क्रेटी करून आतां हांवें केलां तें 100 क्रेटी आनी लोकांक हांव सांगून लॉकडावनान बी हांवें लोकांक घरांनी दूद पावयलां आनी लोकांक पावोन आतां सेल म्हाजो वाडला आनी अशें करून हांवें आतां सेल वाडयला आनी सगळे हितून हांव दुकानांनी लोकल दूद काडून आमचें दूद घालता हांव आनी लोकांक कन्विन्स करता कित्याक आमचें दूद घेया आमचें दूद बरें म्हणून गोवा डेरीचें हांव सगळ्यांक सांगता कस्टमर आसूं आनी दुकानकार आसूं आमचें दूद घेया म्हणून आनी अशें करून हांवें गोवा डेरीचें सेल वाडयला आनी आतां हांव म्हाजी आनी आशा आहा आनी फुडें वाडयतलो हांव आनी गोवा डेरीचें नांव वयर करतलो आनी गोवा डेरीचो सेल वाडयतलो हांव आशा सो फोंड्या सगळे तूं पळयता सप्लाय वयता कितल्यांक टायमींग कसो कितें तूं सप्लाय करता आमचे 11 वयता आमी 11 ते 6:30-7 जाता म्हाका म्हणल्यार 7:30 कशें जाता म्हाका लोकांक कन्विन्स करून 7 जाता नाजाल्यार म्हाजें 5 काम सोंपता हांव लोकांक दूद घालूंक वचना सांगता तांकां कस्टमरां रावता घेयसर तेंच्यांनी समज लोकल दूद घेतलें न्हू हांव तांकां सांगता आमचें दूद घेया आमचें दुकान चेंजीस जालां आतां दुदाक हें केलां सपोर्ट दिला बरें हाडपाचें दूद अशें केलां लोकांक कन्विन्स करून असो सेल वाडला म्हाजो सो आनीकूय वाडपाची हांव करतलो आनी वाडयतलो आनी गोवा डेरीचें नांव वयर करतलो आतां म्हाका सांग तुका कितलीं वर्सां जालीं ह्या बिजनसान आसा तूं टोटल 30-32 वर्सां जाली पयलीं म्हाजो पप्पा सप्लाय करतालो तेज्या मागीर भाव करूंक लागलो आनी आतां एक 15 वर्सां जालीं हांव सप्लाय करता ओके तूं आतां 15 वर्सां जालीं फाटली सप्लाय करता तेतून पयलींची सप्लाय आनी आतांची भितून लोकां भितून कितें कसो कितें रिस्पॉन्स आसा पयलींच्या पेक्षा आतां सेल खूब वाडलेलो आहा आनी लोक मागता बी गोवा डेरीचें The dairy has also seen the involvement of young farmers in the sector and look forward for the encouragement from the government. Goa Dairy feels it is time to focus on such avenues and not just government jobs. गव्हर्मेंट किंवा प्रायवेट सेक्टर सगळ्यांक नोकरी दिवंक शकना आज लोक शिकून फुडें आयल्यात तांकां नोकरीची अपेक्षा आसता पूण नोकरेन जें मेळटा त्या पेक्षा ह्या दूद वेवसायान चड उत्पन्न मेळूं येता हाचें एकूच कारण की दुधाच्या मागणीक केन्नाच कमी जावची ना आनी खंयच्याय वस्तूक मागणी कमी जावपाचो धोको आसता पूण दूद वेवसायाक मार्केट किंवा डिमांड हो केन्नाच कमी जावचो ना लोकांची दूद आनी दुधाचे पदार्थ वापरपाची जी पळय संवय आसा ही वाडटा जे शेतकरी आसात आनी जे कोण तेजे सभासद आसा डेरीचे तेंचे जे आसा फुडले जनरेशन भुरगे आसा तेंचे जावं चलयो जावं चले जावं भाव हेणी तो मुवमेंट फुडें व्हरपाक जाय आनी भुरग्यांचें हें आसा हितून कितें आसा तूं जॉबूय करूं शकता आनी ते जनावरां पासून डेरीक दूद करपाक हे एडिशनल प्रॉफीट तुमी जोडूं शकता पूण भुरग्यांनी भाग घेवचो सोडची न्हू जर आवय बापूय फाल्यां ना कोणी चलोवपाचें ना जाल्यार भुरग्यांनी तेजे भाग घेवचो आनी हें आतां कंटिन्यू करचें जॉब आसा जाल्यार जॉब गव्हर्मेंट सर्वंट कितें जाय पूण डेरीचे दुदाचे धंदो बंद करूं नाका की हे सगळे तरेचे सगळे आमचे गोंयचे लोकांक बेनिफीट आसा तें लक्षांत धरून तुमचें बेनिफीट करा जॉब आसा सगळे तरेचे जाल्यार डेरी आमची प्रॉफिटा येवनी आनी बरी चलोवनी हें एकमेव बिझनेस की तूं व्यसनांतल्यान मुक्त जाता
म्हणजे म्हाका एक अशी हें दिवपाक कितें आयज आमचे खूब ग्रॅज्युएट आहा ते हो धंदो शेणांतलो हो धंदो करचो न्हू म्हणटा, पूण हे धंद्याक खूब वाव आहा, तुजी हेल्थ बरी उरता. आयज म्हाका अभिमानान सांगूंक दिसता म्हाजो बापूय आयज 83 वर्सांचो आहा, पूण अजून तो मडगांव मोटरसायकल स्टार्ट मारून फोंड्या येता. 83 वर्सां आसून सुद्दां म्हणजे मुखाल्ले पिडयेक म्हाका एकच सांगपाक शकता की तुमी खंयचे सर्विसीचेर बॅलन्स ना रावता की हे धंद्या भितर सरचे. आनी हे धंद्याक आतां खूब वाव आहा. तुवें तर बरो इंट्रस्टेड दिवन तर हो धंदो केलो जाल्यार हो धंदो व्हेरी प्रॉफिटेबल. म्हाका दिसता जे काम योजना आनी सपोर्ट प्रायस हो जर पळय देशांत अशा पद्दतीची योजना ना, खंयसरूच ना. कित्याक म्हाका पुराय खबर आसा द 40 ऑलमोस्ट द 40% ऑफ द मिल्क प्रायस बरोबर म्हणजे तुमी एप्रॉक्सिमेटली जर 28 रुपयान दूध घातले किंवा 30 रुपयान दूध घातले पयले 10 रुपया जे आसा हे तुका 10 ते 12 रुपया गोंय सरकार दिता सपोर्ट प्रायस म्हणून, हे खंयचेच सरकार दिना. म्हजी सामकी आव्हान आसा तरुणाक की तांणी गव्हर्मेंटच्या विविध स्किमांचो आधार घेवचो आनी तांकां पयलीं 2 गायो घेवच्यो मागीर 4 करच्यो अशें करून हो वेवसाय अंगीकारूं येता. आनी जर ते करीत न्हय तर तांची आर्थीक ताका म्हणटात सोशियो इकॉनॉमीक लेवल will definitely grow. With a new outlook at the operations and the future course well planned, Goa Dairy will cater to all the needs of its customers and will continue to take the legacy forward and to be the leader in the Goan market.